जेवणांतलो एक घटक आशिल्ल्या टोमॅटोच्यो मोल देंवपाची अजूनय चिन्नां दिसनात. टोमॅटो म्हारग जाल्ल्यान सामान्य लोकांक सध्या तरी टोमॅटो खावप परवडना. दिवचलच्या कांय हॉटेलांनी तर टोमॅटोची भाजी, सालाद हे खाद्यपदार्थ गायब जायत चल्ल्यात. टोमॅटो म्हारग जाल्ल्यान ते वापरपाचे काय ना ताचो विचार करचो पडटा, अशें हॉटेलवाल्यांचें म्हणणें आसा. दिवचलच्या बाजारांत सध्या 120 ते 140 रुपया किलो अशे टोमॅटोचे मोल आसात. टोमॅटो आनिकूय म्हारग जावपाचे संकेत कांय विक्रेत्यांकडल्यान मेळ्ळ्यात. ॲक्च्युली आमकां तांबड भाजयेची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की तांबडां मार्केटांत 120 रुपया किलो जाल्ले आसा. 120 ते 140 रुपया. म्हाका दिसता म्हाज्या हितून पयलींच फावट तांबडाचो रेट असो जाल्लो आनी आयज परिस्थिती अशी जाल्या की आयज जर आमकां तांबड भाजी करपाक जाय जाल्यार ती 120 रुपया कित्याक गिरायकाक तांबड भाजी जायच पडटा, दिवचीच पडटा. फाल्यां तांबड 120 रुपया जाले गेल्यार फाल्यां 150 रुपया सुद्दां जाले जाल्यार तांबड आमकां घेवचीच पडोन विकती घेवन ती तांबडा भाजी करचीच पडटा. कित्याक काही लोक असे आसा की तांकां तांबडच पाहिजे आनी ती तांबड भाजी जर ना जाल्यार कितें परतून येता. ताका लागून आमकां ती सरकारान हेजी विचार घेवचे की ती तांबडां जो आसा हे कित्याक जिवनावश्यक वस्तू प्रत्येक घरांत स्त्री बायली सुद्दां किचनांत सुद्दां रडटा टमाटा लागून की आयज टमाटा जायना सगळे टमाटा टेस्टी हेका सगळ्याक घालता आमी. सरकारान हेजेर जरूर विचार करचो आनी हे जे तांबडांचो रेट आसा स्थिर दिवपाचो आनी आमकां तेजेर हेतूनसून मुक्त करपाची जेणे करून आमी गिरायकाक वेवस्थीत तांबड कित्याक तांबड भाजी आनी एक सालाद हे लोकांचे खुबशे अशी आवडीची गोश्ट